आम्ही आता सत्तरीच्या सात्रे गावात आहात आणि थंयच्या आमी ह्या राना वाठारांत आहात। खूब दीस फाटीं कांय दीस फाटीं हांगासर फ्लड येयल्लो आनी अचानक रातचें उदक वाडलें आनी सकाळीं सगळे कडेन उदक जाल्लें। खुबशे जाणांची घरां उदकान भरलीं, खुबशे जाणांची घरां मोडलीं। पूण तो फ्लड अचानक कसो येयलो, कोणी म्हटलें खंयच्यो गेटी ओपन केल्यो म्हणून येयलो, कोणी म्हटलें खंयच्या दुसऱ्या स्टेटींतल्यान खंयच्या डॅमाचें उदक येयलें म्हणून। पूण एक्चुअली रिजन कितें आसलें ह्या पुराचें तें कळ्ळें ना। तें सोदपा खातीर आमी हांगासर येयल्या। आमी आतां सात्रे गांवांत ह्या जंगलार म्हणजे फॉरेस्ट एरियेन आहा। तुमकां हांगासरलें सांगपाचें जाल्यार हांगासर एक मातयेचो हो रोड आसलो, पण आमकां हांगासर जाणटेल्यांनी सांगलें की हो रोड पयलीं पोर्तुगीज आशिल्ले तेन्ना हो रोड तयार केलो गोवा टू कर्नाटका वचपाक। आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हो ब्रीज, ह्या म्हादयच्या फाट्याचेर एक हो ब्रीज आहा। ते हांगासरल्यान जेन्ना पोर्तुगीज पळोवन वयताले, गोंय सोडून पळोवन वयताले तेन्ना तेंच्यांनी दोनूय वाटांनी एक्सप्लोजिव्स लावन ते दोनूय वाटांनी एंट्रन्स मोडून उडयलो आनी ते तेवटेन पळोवन गेले अशें आमकां जाणटेल्यांनी सांगलें। आतां लोकांनी तेवटेन वचपाक वा फॉरेस्टाक तेवटेन वचपाक ते लाकडाचे टेम्पररी तेंच्यांनी ही अशी योजना केल्ली आहा। आमी हेजे फुडें सात्रे ते डोंगराचे हेजेर वयतले, जंयच्यान आमकां कळ्ळां की थंयच्यान उदकाचो मोठो फ्लो सकयल येयलो तो थंय पळोवपाक वयतले। आनी म्हाज्या वांगडा ह्या पुराय भोंवडेर आसतले आमचे सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आहा, आमचो साईदीप कदम आहा, वाळपयचे आमचे रिपोर्टर कल्पेश आहा आनी तेंच्या वांगडा श्याम गांवकर सात्रे गांवचे नागरीक ते आमकां ही वाट दाखयतले फुडें वचपाची। सात्रेच्या पोर्तुगीज वेळार बांदिल्ल्या पुलावयल्यान वाट काडीत आनी रानांतल्या जळू पासून सुटका करीत प्रुडंटाची टीम सात्रे जाल्ल्या लँडस्लायडाच्या मुळा मेरेन पावली, जंय वयल्यान आयिल्लें उदक म्हादयक मेळटा। तुम्ही पहिले आम्ही एक डोंगर चढून तो पूल क्रॉस केले उपरांत डोंगर चढून परत सकयल येयले आनी आमी हांगा पावले। हो एक म्हादयचोच एक चॅनल आनी तुम्ही आता जो फ्लो पळोवपाक शकता म्हादयचो, म्हणजे तुम्ही अदमास लावपाक शकता जेजूच उदकाचो मोठो फ्लो येयलो तेन्ना हो फ्लो कसो आसतलो, हांगासर कितें जालां आसतलें तें। आमी हेजे फुडें वयतले आनी फुडें एक्झॅक्टली खंय तो हे उदकाचो फ्लो एक्झिस्ट जालो, खंयच्यान तो उदक येवपाक लागले ते पळोवपाचो प्रयत्न करतले। आम्ही आता सात्रे गावात येयल्या कारण जेन्ना फ्लड जालो
तेन्नाच्यान म्हादयचे तेच्या उपरांत पावस थांबून पासून उदक खदूळ आसलें आनी तें खदूळ आसलें म्हणून डावट येवपाक लागलो की माती बाबा मातयेचें उदक म्हादय कित्याक येता तेज्या वयल्यान हें असलें कितें घडलां हेचो शोध गांवांतले साट्रे गांवचे भुरगे लावपाक शकले ते म्हादयचें उदक तांबडें येता म्हणून ते सोदीत येयले की बाबा खंय कितें लँडस्लायड बी जाला काय म्हणून तुमी हांगासर पळोवपाक शकता ह्या म्हादयचें पात्र एक चॅनल म्हादयचें आनी वयल्यान जी लँडस्लायड आमी पळोवपाक वयतले आतां थंयच्यान जें मातयेचें उदक येता तें हांगा मिक्स जाता आनी कशें म्हादयचें उदक निवळ आहा आनी त्या वयल्यान लँडस्लायडा कडल्यान जें उदक येता तें कशें मातयेच्यान तें मिक्स जावन हेजे फुडें वयता आनी फुडलें सगळें उदक खदूळ जाता हें तुमी पळोवपाक शकता हांगासरल्यान आनी ह्याच कारणाक लागून ह्या हांगा असो कितें इन्सिडंट जाला आसतलो हेजो शोध लावपाक गांवचे लोक पावले तेजे उपरांत आतां WRDचे ऑफिशल्स हांगासर येवन गेले आनी तेजे उपरांत सरकार आतां कितें उपाय योजना करता कितें कमिटी काडून तेजेर स्टडी करता तें आमकां पळोवचें पडटलें. हांगासरले लोकल्सूच जे वयर गरोवपाक गेल्ले न्हंयचेर ते आमच्या वांगडा तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेवया एक्झॅक्टली तेंच्यांनी कितें पळयलें तें हो पयर पावस पडलो आनी मोठे उदक येयल्ले तेन्ना तुमी हांगा चुकोन बी पावल्ले वयर ना 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 हेवटेन काय पावना पण तुमी हांगा रेग्युलर येता वयता हांगा तशें पावसा दिसान आमी येना आतां ना येत ना पण केन्ना अशें येता तुमची विजीट केन्ना आसता हांगासर येवप केन्ना जाता तुमचें तेव्हा मागीर पाणी उदक कमी जालें न्हय न्हू मागीर आतां तें हें आसा न्हू पुलाक हें घातल्या हय. आनी तेज्या वरसून केन्ना अशें येता पण तुमी हांगा येता तेन्ना तुमी हो मातयेचो ढीग आतां हांगसर हो पळय वयर येयला पळय न्हू हो पयलीं बी केन्ना पयल्लो ना 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 पयलीं हो केन्ना पयरच्याच पावसाक हय येयला ह्या पयरच्याच पावसा पावसा वांगडा सगळें व्हांवून येयला पावन येयला आवडटी हय पयलीं केन्ना अशें तेजे पयलीं केन्ना पळोवना ना केन्नाच पळोवना ओके तुमचें नांव कशें महादेव तुमी रावता खंय साट्ऱ्या आमच्या वांगडा आतां श्याम गांवकार साट्रेचो ते आमकां फूल ही वाट दाखोवन तेणी आमकां हांगासर हाडले तेका विचारया श्याम तूं हांगासर रेग्युलर येवपी वचपी न्हू केन्ना चुकून येतालो अदून मदून 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 पण फ्लड जाल्लो तेजे उपरांत तूं एकदां येवन गेलो तेच्या फाटीं एकदां येवन गेलो हांव ओके तुवें हेज्या पयलीं केन्ना ही मातयेचो ढीग हांगासर पयल्लो ना हेच्या पयलीं हांव जल्मा येयल्याक तरी आजून पर्यंत केन्ना पळोवना पयलीं उदकाचो एक फ्लो आसलो हांगासर असलो हय तो कसो आसलो म्हणजे व्हाळ आसलो पयलीं एक तो खंयच्यान वयतालो असो व्हाळ जे हे व्हडलें झाड दिसता हां त्या झाडा कडल्यान पयलीं फ्लो वयतालो आनी आतां जेन्ना वाट माती आहा ती वाट ती वाट आसली व्हाळाची ओके आनी आतां जेन्ना फ्लड येयलो हय तेन्ना वाट सगळी चेंज जाली आनी उदीक सगळें एका सायडीच्यान येता ही हय, नवी वाट नवी वाट तयार जाला तर तुमी पळोवपाक शकता हो जो व्हाळ हांगासर उदक जे दोंगरांतल्यान येतालें ते ती मातयेचो ढीग दिसता पळय न्हू त्या मातयेच्या थंयच्यान तेजी वाट आसली बारीक चॅनल आसले ते वोन म्हादयेक मेळटाले हो जे मोठे जेन्ना उदकाचो फ्लो पयरच्या फ्लडा टायमार येयलो तेन्ना माती हांगासर भरलेल्यान हे व्हाळाचें चॅनलूच चेंज जालें तसो डायवर्जन घेवन आतां तो फुडें वयता म्हणजे तुमी उदकाचो प्रेशर कितलो आसलो तो पळोवपाक शकता माती कितली सकयल येवन घसरोन रावल्या ती पळोवपाक शकता
साटरेच्या ज्या डोंगरावयल्यान उदक सकयल येयल्लें आनी म्हादयक जॉयन जालें थंयच्यान आमी जाता तशें धडपडत वयर पावले, पण सामकें वयर आमकां वचपाक मेळना. आमी सुमार 500 मिटर मायज वयर येयले चलत. हांगसर जी सायडीच्यान माती तुमकां दिसता, मुद्दम दाखयता, आमी वयर वचपाक सोदताले आनी पण शक्य ना, कारण ही सायडीच्यान जी माती दिसता ते मातयेचो आमच्या पेक्षा लांब हायटीचो ढीग आहा आनी थंय गेलो जाल्यार तूं एकदम भितर वयता, म्हणजे सॉफ्ट आहा एकदम माती, म्हणजे ती बसलेली ना माती, एकदम सॉफ्ट आहा आनी तितूंतल्यान भितर वयता. सो आमी खूब कडेन अशे आमचे पांय भितर गेले. सो आमी उदकाचे वाटेनूच वयर सरले, पण तेज्या वयर आमकां चड वचपाक मेळना. पण तुमी जर आतां तुमकां जर हें दाखयलो फुडलो फ्लो दाखयलो जाल्यार तुमी फ्लो पळोवपाक शकता. हो डोंगर जो चार वटांनी ग्रीन आसलो, तो आमी उबे रावल्या थंय सुद्दां एक ग्रीन आसलो आनी एक बारीकसो व्हाळ हांगासरल्यान व्हांवतालो. तो त्या ग्रीन डोंगरा मदीं एक मदीं व्हडली चीर कशी पडल्या, व्हडलो फ्लो एक तयार जाला, व्हाळ एक धबधबोच कसो तयार जाला थंय. आनी त्या दिसा जेन्ना 70 फूल फ्लड येयलो, म्हादयचें उदक एकदम वाडलें, त्या दिसा हांगासरल्यान एक मोठो उदकाचो लोट हांगासरल्यान सकयल देंवतालो. हांगासर फातर झाडां कितें आशिल्लें आमी वाटेर सगळे पयले, झाडां बी आडवी पडलेली, ते सगळे घेवन हांगासरल्यान तो लोट सकयल वयतालो. श्याम, हांगासर आतां हो आमकां एक नवीन हें दिसता, फ्लो दिसता उदकाचो, आनी तेज्या कुशीक एक बारीक धबधबोचो दिसता, उदक व्हांवता तें. खंयचो ओरिजिनल आनी हो ह्या जो दुसरो आहा हो नवीन तयार जाला काय पयलीं हांगासर झरो आसलो बी? एक्चुली पयलीं हांगासर येयल्ले आमी तेन्ना हे सगळें कांयच दिश्टी पडनासलें. ओके, सगळे झाडां आसली, सगळीं झाडां ग्रीन आसले आनी हांगांतल्यान वयलो व्यू कांय दिसनासलो. जो वॉटरफॉल तुमकां दिसता पळय तोय वॉटरफॉल पयलीं दिसनासलो. आनी आतां जेन्ना फ्लड येवन जे माती सकयल देंवला तेन्ना हो जो तुमकां रेड कलर दिसता पळय तो आतां हालींच तयार जाल्लो वॉटरफॉल आसा. आनी ऑरिजिनल आसा पळय तो तुमकां व्हायट कलरान बारीक दिसता वॉटरफॉल, तो पयलीं आसलो. आनी तेच्या माथ्यार जो वॉटरफॉल आसा आनी जो मदली जी थोडी एरिया आसा त्याच्या माथ्यार आमटेकारांचें म्हणजे ओल्ड देवूळ आसा. हांगा एक आमी दोंगर पळयता हो, तेजे मदीं आमकां मातशें गॅप दिसता आनी फाटल्यान आनी एक दोंगर, आनी तो मेन तेजें मेन खोसळा अशें दिसता पळोवपाक. तेचे खोसळ कर्नाटकान पडटा बी तसो कितें ना, कर्नाटकान ना, गोंयानूच पडटा तो. पण एक्चुली पयलीं कशें देवस्थान खंयसर आसतालें त्या प्रमाणे तेंचें देवस्थान हांगा आसा वयर हेज्या फाटल्यान. पण गांव ना ते आतां, गांव शिफ्ट जाला, गांवांतले लोक शिफ्ट जाले. ओके, तुमकां पयलीं हें बी मेळ्ळी, हिंड बी मेळ्ळी हांगसर अशें कितें जालां म्हणून कोणी सांगलेलें? हिंड आमकां मेळोंक ना. एक्चुली आमी जी आमचे म्हादय न्हंय व्हांवता तेचें उदक रेड येतालें, म्हणजे तांबडें येतालें. मागीर ते एक आमकां दिसलें की खंय तरी एक लँडस्लायड जाला आनी उदक हें येता. मागीर तेका आमी पळोवंक येयले, म्हणजे वाटेक येतना आमकां हें दिसलें. तुमकां डावट येयलो तांबडें उदक कित्याक जाला परत, आनी परत म्हणजे निवळ कित्याक जायना म्हादयचें उदक, त्या खातीर तुमी पळोवपाक वयर येयले? म्हणजे जवळ जवळ आमी फ्लड येयल्या उपरांत 4-5 दीस आमचे न्हंयचें उदक पावस नासतना रेड येतालें. पावस नासतना रेड येतालें, म्हणजे तेच्या वयल्यान डावट मारलो की आमकां की खंय तरी कितें जाल्लें आसा. तुमी सोदीत येयले? सोदीत मुद्दम येयला. हांगा येवन पयल्या उपरांत तुमकां कशें दिसलें? एकदम एक नवीन दिसलें की आयुश्यान केन्ना पळोवंक नासलें. भंय दिसलो मातसो? भंय म्हणजे जर हेच घटना जर जो गांव आसलो त्या गांवा सायडीक जाल्ली जाल्यार कितें परिस्थिती जातली. हेचो एक आंगान कांटो येयल्लो की बाबा ही गोश्ट म्हणजे ज्या जाग्यार घरां आसा त्या जाग्यार घडची न्ही. असली गांवान जाल्यार कंट्रोल करपाक जावचें ना, कितें चान्सूच ना न्ही. म्हणजे एक भयानक वातावरण हांगासर आसतलें त्या टायमान. हय. आतां आमचे कडेन कल्पेश आहा. कल्पेश जो फ्लड जाल्या उपरांत फ्लडा दिसा तेणी हांगासर कवरेज केल्ली आनी फ्लडा उपरांतूय तो कारणां सोदपाक हांगासर भोंवतालो. मदीं कल्पेश अशें जालें की खंयच्यो बांद्राच्यो गेटी सोडल्यो काय कितें, वा उदक कशें, हें पयलीं आमकां कारण कळना जालें. तूं आतां ह्या स्पॉटाचेर आहा, तुका कितें म्हणपाचें आहा? एक्चुली हें जें कितें जालां न्ही तें खरेंच म्हटल्यार अशें आमी 70 केन्ना अजून मेरेन आयकोंकूय नासलें आनी केन्ना पळोवंकूय नासलें. अशा प्रकारचे प्रकार हे घडले. न्हंयक उदक व्हडलें, पावस पडप आनी न्हंयक हुंवार येवप हें सहज घडटात, एवरी इयर घडटा.
पण हे जे प्रकार दिसूंक लागले ते आयज सत्तरीन खंय तरी नवीन दिसपाक लागले म्हणून सगळ्या लोकां भितून एक मातशी उलोवपाचे परतून हे म्हणजे गजाली भितून एक न्यू टॉपीक क्रिएट जाला. सांगपाची गजाल म्हटल्यार ही जी लँडस्लायड जाल्या ती लँडस्लायड ही साट्रे विलेज ही आसा ती आनीक दुसरी एक सायड आसा साट्रे वॉटरफॉल ते सायडीन एक कडेन अशीच लँडस्लायड जाल्या मातशी कमी प्रमाणात आसता मातशी कमी प्रमाणात ती सगळ्यात तितली मोठो व्हडली हो ना. दिसता न्हू. सगळ्यान व्हडलो मेजर इफेक्ट जो आसा तो हांगासर ह्या स्पॉटार आमकां पळोवपाक मेळटा. तेज्या आनी उपरांत अशी खंय दुसऱ्यो जागो आसा साट्रे सोडून हय तेज्या उपरांत एक करमळे म्हणून एक गांव आसा थंयसर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आनी सगळ्यान व्हडली जी आहा पळय ती कृष्णापूर जे आमकां कृष्णापूरच्यान जो आमकां खानापूर जो रोड गेला आमचो त्या रोडाक पळोवपाक मेळटा. एक्चुली थंयसर वचपाक पॉसिबल ना. खुबश्या लोकां भितून अशें एक डावट आसलो की उदक खदूळ येता म्हणून. लोक उलयताले की कर्नाटकान जी म्हादय डायवर्ट केला थंयसर बंदारे घातले आनी बंदाऱ्याक लागून ते बंदाऱ्याची गेटी सोडल्यो आसतल्यो. आनी म्हणजे तेंचे भितून अशें जालें की अचानक राती 3 उदक येवप आनी दनपारां उदक देवप म्हणजे खंय तरी बंदाऱ्याच्यो गेटी सोडल्यो आनी त्यो मागीर बंद केल्यो अशें लोकां भितून उलोवप चालू आसलें. पण तसलो प्रकार न्ही. हांगा आमी प्रत्यक्षान पळोवपाक शकता की येदी व्हडली जेन्ना लँडस्लायड जाता आनी हें उदक जेन्ना येता ही म्हादय न्हंयक आतां हे जे खदूळ उदक आसा ते कंटिन्यूस उरतलें. कित्याक तर आतां जर परतून पावस पडलो जाल्यार परतून हे सगळो रेबो जो आसा तो सगळो म्हादय न्हंयन देंवतलो आनी ताका लागून हे मेन जे उदक आसा पळय तें खदूळ जाता. म्हळ्यार आमचो सत्तरी जो भाग आसा न्ही तो सगळो सारको दोंगरा एरियेन आसा. आमकां न्हंयच्या कुशीक जे लोक आसा तांकांच पुराचो फटको बसता. पण बाकीची जी आमची 90% जी सत्तरी उरता न्ही ती 90% सारकी सेफ उरता कित्याक हिली रिजनान. पण आतां लोकां मदीं असोच भंय जाला की हांगासर सपोज जर ह्या जाग्यार जर गांव आसलो आनी वयल्यान जर हो दोंगर कसो येतलो आयज तुमी इमेजीन पासून आमी करूंक शकना की आयज लोकांचे कितें जातलें आसलें ती आख्खी घरां रातोरात आख्खे गांवूच ना जातले आसले. हो आतां एक नवो भंय निर्माण जाला सत्तरीच्या लोकांच्या भितर. आत्तां आमी जेन्ना हांगा पावले आनी जेन्ना आमी हांगासर ह्या जाग्यार येवन आमी पळयलें तेन्ना जवळ जवळ तो जो वॉटरफॉल जो आतां जो क्रिएट जाला वॉटरफॉल त्या वॉटरफॉलाचें उदक मातशें क्लीन जाय येयल्लें. सो आतां जस्ट 2 मिनटां पावस पडला आनी 2 मिनटां उदीक तुमी पळोवंक शकता की कितले तांबडे जाले आनी वयल्यान परतून माती देंवपाक स्टार्ट जाल्या. सो हांगासर ह्या जाग्याचेर एट प्रेझेंट प्रॉब्लम कितें आसा ह्या जाग्याचेर जर आतां अर्दवर पासून जर पावस पडत न्ही जाल्यार वयली सगळी माती हांगासर देंवपाचे चान्सीस आसा. ही जी दोंगर एरिया तुमी पळयतात न्ही तो वॉटरफॉल आनी हे जो हो न्यू वॉटरफॉल क्रिएट जाला ती सगळी ती फातरांची एक लायन शी आसा जी आमकां वेस्टर्न घाट्सांक नॉर्मली आमकां पळोवपाक मेळटा जी फातराची एक रेंज एका लायनीन आसता ते टायपूच कितें तरी फॉर्मेशन अशें हांगासर आसा. आनी जो वयल्या दोंगराची जी लँडस्लायड आसा ती एकूच कितें तरी ताका गॅप मेळ्ळा तो थंयच्यान सगळी माती देंवल्या. गांवचे लोक अशें सांगतात की ही जी माती हांगासर देंवल्या ती लँडस्लायड ह्या एरियेचेर जावंक ना तर लँडस्लायड जाला वयल्या दोंगरार. आनी वयलो दोंगराचो आमकां जो पोर्शन दिसता तो जवळ जवळ 20% दिसता. 80% जो आमकां पोर्शन आसा तो आमकां हांगसून दिश्टी पडना. थंयसर वचपाक पॉसिबल ना म्हणून सांगला गांवच्या लोकांनी. पूण जर उदक येत किंवा जर आनीक थंयसर लँडस्लायड जर धाकटे लँडस्लायड चालूच आसतल्यो हे वयले सगळें उदक आनी जी माती आसा ती परतून सकयल देंवपाचे चान्सीस आसा.
अशेंच एक कांय वर्सां फाटीं 10 वर्सां फाटीं 2 ऑक्टोबरा असो काणकोणा एक पूर येयलो. अचानक काणकोण सहजा पूर येना पण काणकोण अचानक पूर येयलो. खुबशीं घरां बुडलीं, जिवीत हानी जाल्ली. तेन्ना NIO कडेन हें काम सोंपयलें आनी NIOन तेचेर स्टडी केल्ली की कशे प्रकारे उदक एकदम काणकोणचे वाडले तेजेर. आनी तेन्नाचे जर विज्युअल्स तुमी पळयले न्हू, आमचे कडेन विज्युअल्स लायब्ररीन आमचे आसतले ते आमी तुमकां कंपेर करून दाखयतले. हे विज्युअल्स आनी काणकोणचे विज्युअल्स म्हाका तितून व्हडलोसो फरक दिसना. अशाच प्रकारचो दोंगर फुटोन अशी एक हें जावन चनल तयार जाल्ले आनी उदक सकयलेलें ते आमी तेन्ना ग्रावंड झिरो रिपोर्ट तेन्ना केल्लो त्या टायमार काणकोणच्यान. अशेंच चित्र तुमकां हांगासर हे साटरे विलेजीन दिसता. आतां हें पळयात. वयल्या दोंगराचेर लँडस्लायड जाल्ल्यान माती उदकाच्या लोटार झाडां पेडां माड्डीत फातर गुणे घेवन कशी सकयल देंवल्या ती. म्हादयच्या पात्रा कडल्यान लँडस्लायड जाल्या ते जागेचें अंतर सुमार 1.5-2 किलोमिटर आसतलें. माती मोव आनी फुगिल्ली आशिल्ल्यान पांय मोंगरताले आनी चलपाक सारकें मेळनासलें. तरीकूय प्रुडंटाची टीम शक्य जाता तितल्या वयल्या भागात वचून आयली. राजेंद्र केरकराच्या टिमीन घेतिल्ले हे वयल्या भागाचे विज्युअल्स आनी असोच तो लँडस्लायड सकयल देंवत म्हादय पात्रा मेरेन गेला. 23 जुलैक 70त आयिल्ल्या पुराची कारणां काणकोणा 2009त आयिल्ल्या पुरा सारकींच. काणकोणा तेन्ना उदकाच्या लोटार दोंगर लँडस्लायड जावन सकयल देंविल्लो. 70त मात साटरें धरून करमळे, झरमे, साटरें वॉटरफॉल आनी कर्नाटकांतल्या कृष्णापुरी वाठारांतल्यान आयिल्लो उदकाचो प्रेशराक लागून चड मार बसलो. प्रुडंटाचे टिमीन साटरें वचून जाल्ल्या सगळ्यांत व्हडल्या लँडस्लायडाचो ग्रावंड झिरो रिपोर्ट केलो. हें पळयात काणकोणच्या दोंगराचे विज्युअल्स. कसो दोंगर एका वटेन माती, झाडां पेडां, फातर घेवन सकयल देंवला तो. हे 2009तले विज्युअल्स. आतां हे पळयात साटरेचे विज्युअल्स. त्याच भशेन दोंगरावयल्यान माती, फातर, झाडां घेवन उदक सकयल आयलें. तें सगळें म्हादय न्हंयक मेळिल्ल्यान म्हादयच्या उदकाचो प्रमाण वाडलो आनी हुंवार आयलो. आतां हें पळयात झरमेचे विज्युअल्स. साटरे भशेनूच मात कमी प्रमाणात. आतां हो पळयात करमळेचो लँडस्लायड आनी असोच साटरें वॉटरफॉला कडेन वतना लँडस्लायड जाला. आनी जशें कल्पेशान सांगलें की दुसऱ्या भागांचेर अश्योच लँडस्लायडी जाल्ल्यो आहा म्हणून जंय साटरे वॉटरफॉला कडेन जाल्ली आहा, तेजे उपरांत दुसऱ्या 2 जाग्यांचेर आनी कृष्णापुरी जे कर्नाटकांत पडटा थंय बी थंय वर्सा वर्स जाता. थंय कृष्णापुरी एरियेन रिकॉर्डा प्रमाण ह्या एरियेंतलो सगळ्यान चड रेनफॉल म्हणटा तो ते एरियेन जाता. सो थंय बारीक बारीक असल्यो गजाली जायत आसता. पण गोंयान भितर ह्या 70 भितर अशें हे पयलेच फावट मोठी घटना पळोवपाक मेळ्ळी. आनी तेचें उत्तर सोदून काडपाक, तेचें कारण सोदून काडपाक सरकाराक आतां एक NIO सारकी वा तेजे त्या तोडीची एक संस्था हिंकां काम दिवन तेजें कारण सोदून काडचें पडटलें की आनी हेजे फुडें तश्यो गजाली जावच्यो न्हू जाल्यार कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय तेवूय सोदचें पडटलें. म्हाज्या वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी, आमचो कल्पेश गावस, श्याम गांवकार साटरेचो आनी साईदीप कदमा वांगडा हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.